तर मॉर्निंग ब्रेकफास्टा खातीर आयज आमकां पळय चाव करता ब्लॅक टी ऑलवेज इतलो पुरो न्ही गे सगळी पडटा कितें करपाक गेल्यार 1 टेबलस्पून चाव हे पुरो साखर चड गोड नाका आणि आपण ब्रेकफास्टाक मम्मीन आमकां केला भाजी पेटेटीची भाजी मस्त अशी दिसता पळोवपाक लसूण बी घातल्या आणि बरी टेस्टी असलं ब्रेकफास्ट मेळपाक जाय मीन्स चपाती आणि असली भाजी बी जाल्यार खावपाक मजा येता सो हांवें आमकां सर्व करून घेतल्या भाजी आणि चाव सो ब्रेकफास्ट अबे फूल रेडी आसा चपाती बटाट्याची भाजी आणि चाव आता आमी हे खातली तुवें तुका घातून दवरला गो हांवें भितर तें हाड मागीर तें गेलें तेणेन घालून हाडूना सो हांवें एकूच प्लेट दाखयली आनी आतां आमी हे एन्जॉय करतली सो बाय हे सद्या आमी खावन घेता आतां सो आयज नुस्तें कितें आसा तें पळोवया 2 टायप नुस्तें घेतलां उदय घेतलेलें राव पळोवया तर हे पळय आमगेर नुस्तें आसा 2 तरांचे हे दिसता सोवनाळे खबर ना तितलें आनी ही सुंगटां सो हांकां आतां फर्स्ट सगळें निवळ बी करता आनी मागीर तुमकां मेळटा आमी चड करून सुंगटांची कडी करपाची न्हू पूण मातशी मोठी आसा मिडियम पूण भाजपाक पुरती ना ती कडी सारकीच आसा सो इल्लीशी आसा सुंगटां आनी हे भाजपाचें मम्मीक विचारता कितें करूया तें जाल्यार एक तर हेंची कडी आनी हेंचे भाजपाचें नाका आसूं हेंचीच कडी करूया सो सुंगटांची कडी चड करून पूण पयलीं हें निवळ करून काडटा आमी आनी मागीर मेळटा सुंगटां उजरोवपाक खावपाक बरी लागता पूण बेजार येता उजरोवपाक बी तेंकां आनी तेवटेन आमचे पेटे रडटा कातर खंय गे मेळ्ळी सकयल बसून उजरयता जाल्यार हे पळय दोनी फीश जे आसा जे उजरून जाले हे दडयाळे आनी सुंगटां इल्लीशी जाली पळय ती उजरून पयलींच कमी आशिल्ली आतां फक्त हांकां मीठ लावन तितकें दवरता बाकीचें मागीर मम्मी करतली फ्रिजान दवरता नाल्यार माजरां आमची खाली जाल्या जालें मागीर फक्त मीठूच लावन दवरुया पुरो जातलें काय आनी जाय पडटलें मीठ कडी हे भाजपाचें अजून टायम जावन न्ही फक्त सकाळचो टायम आसा ह्यो बेगीन नुस्तें बी उजरोवन दवरल्यार बरें न्ही काम कमी जाता आमी जाल्यार तशी दोगांय आसतली ना आमी पयलू सगळें करून दवरता अशें जेवणाचो दनपारचें मागीर दनपारचेंच करपाचें अशें ना सो ही कडी आनी हें आतां व्हरून फ्रिजान आशिल्लें तशें दवरता बिकॉज मागीर नाल्यार हें जावपाक चलात सो मस्त अशें फीश फ्राय आमचे रेडी जाल्ले आसा आनी तुमी आयकोपाक शकता माजरांचो आमचो बॅकग्रावंड म्युजीक आमकां ते मस्त दिता आनी हेका न्हू सोवनाळे म्हणटा उजरयता आसतना सॉरी सोवनाळे न्हू दडयाळे म्हणटा आतां आमी जेवतली कडी बी रेडी जाली करपले ते बाबडे कडपळे शूट करता म्हळ्यार आमी सो नुस्तें बी रेडी जालें हॅलो तर आमी जेयली बी आनी आतां भायर वचपाचें म्हणल्यार पावस पळय पडटा धबेजान आमी चिंतलेलें खंय तरी ना अशें मीन्स सॅटरडे न्हू मागीर नाल्यार घरानूच व्लॉग करचें पडटा व्लॉग सोडून बी अशेंच घरानूच आमकां रावचें पडटा बेजार येता कामाची येता जाता कामाची येता राता दीस जाता रात जाता सो शेनवार आयतार एक आसता न्हू जे आमी खंयी वचपाक बी शकता बट ना पावस पळयात कितलो राव दाखयता आमचे थंय जाल्यार खूब पावस पडटा बेजार येता पूण आतां पावसाचेच दीस न्हू कितें करतली पूण तरी पूण आमी खंय ना खंय वचपाचें चिंतपाकूच जाय आत्तां जेवले आमी आयज नॉन वेज आशिल्लें मेमे फ्राय हय मेमे फ्राय आनी कडी सो तें आमी जेवलीं आनी टी व्ही पळयतालीं आनी बेश्टीच भायर येयली जाल्यार कितको पावस पळय आतां दाखयता तुमकां कितको मोठो पावस पडटा तो आनी
तरी पण आम्ही खंय तरी पळोवपाचें पळोवया कितें कितें कशें कितें जाता तें आमकां हांव तुमकां बॅक कॅमेरा करून दाखयता. हॅलो गायस, गुड इवनिंग. तर आमी वयता न्ही आतां बाजारांत, पावस पडटा स्टील आमी वयतली. तुमी म्हणटली एकल्या खंय एकल्याच इंट्रो करता ना, ते येता ते भायर सरता जाले ते गेले ऑलमोस्ट आनी हांव फर्स्ट रेडी जालें. सो हांवें कॅमेरा घेतलो हातीन आनी हांव येयलें. हे पळय ते बी येयले आनी आमी सारकी ब्लॅक एंड व्हायट चेस खेळटा आमी दोगांय. ब्लॅक आनी ते व्हायट अशें आमगेले कॉम्बिनेशन आहा. आनी तर आमी वयता न्हू बाजारांत. आतां जाल्यार 4 आनी हय. आमी तांदूळ हाडपाक वयता बाजारांत. आनी तांदूळ प्लस आमगे बाकीची शॉपिंग बाजारांत बी कितें हाडपाचें उरलां. सो आमचो पळसो लूक आहा आनी म्हाजी तुमकां दिसपाना पॅन्ट हांवें चप्पल बी असो. येना दुसरे घालतले चप्पल. ते फक्त बेगी बेगीन ते एकलेच इंट्रो करता. हांव बी दिसपा खातीर थेंब बेगी पडटा. बेगीन धांवन येयलें. सो आतां आमी आनी वयता. आमचें मागीर दिसता कितें जाता जाणा, आमी चडशीं बाजारांत वयता आतां खंय तरी वचपाक मिन्स आतां न्ही म्हणल्यार वचपाक जाय फाल्यां बी तरी. पूण पळोवया आतां फाल्यांच्या फाल्यां पळोवया. मिन्स खंय म्हणल्यार वॉटरफॉल बी तशें मिन्स दोगांचो. सो आमकां वॉटरफॉला व्हरपी कोणूच ना. कोण भावा सांगल्या, सकनी कजन कोणाकूय सांगल्यार कोण अवेलेबल ना, तुमी चला म्हणटा. सो आमकां व्हरपा जाय कोणी तरी. खबर ना वॉटरफॉल मिन्स आमी दोगांय केन्ना वचोंक आमची गाडी पर्सनल घेवन. सो फाल्यांचे मागीर आमी ते फाल्यां पयतली. आतां फस्ट बाजारांत वयता तेज्या खातीर मम्मी आजून एक दिवपाची आसा रेशन. सोसायटीचे आमी दोनीय वापरता तांदूळ. तशें ना आमी सोसायटीचे सुद्दां वापरता आनी ते पुलाव बी करता तेन्ना आमी बेश्टे बारकेल्या वापरता तशें आमी. सो आतां फस्ट मम्मी म्हणटा हात मागीर सो अशें धरता. सो चला ए मम्मी तुमकां मागीर मेळटा. मागीर पळोवया बाजारांत बी मेळ्ळी जाल्यार मागीर डायरेक्ट घरा येवन मेळटली. पळोवया कशें चड हांगा टायम केलो जाल्यार पावस येतलो न्ही त्या खातीर. सो ते गाडी काडटा म्हळ्यार हांव कॅमेरा घेवन मुखार चलत रावलां. वायट घातला पळय हांवें कसलें मिन्स कसलो डाग लागलो जाल्यार गेले टी शर्ट. बट मजा येता पावसान वायट घालपाक. चेस जावन वयता हांव फोंडा. हेल्मेटाचो मगो डिकीन राव. चला तर आमी वयता आनी म्हाका दिसता आमची वाटेर मजा जावपाची आसा. बिकॉज गाडयेन आमचें पेट्रोल मात सुद्दां ना. वयल्यान आशिल्लें मातशें तें उदूय हे गेल्ले तिनींग घालप घालून हाडप. पावस पडलो म्हणटा पळय खंय ना खंय शुगर बंद पडटा. कित्याक काबूच हांव चलयतालें तेन्ना ती सामकी हें जाताली. हांव अशें येयलें न्हू. सो हांगा खंय येना. पळोवया हांगासर आतां बंद करून व्हरतली. एक कडेन आमी बंद उरतली आनी आमी बाटली सुद्दां हाडूना जशें की आमी चलत वचून हाडटली म्हणून. एक फावटी जाल्लें आमचे वांगडा तशें. म्हणल्यार इतली आमी एक फावटी अशें जालें आमी सोंपसर केन्ना रावना. बट ते फावटी कितें अशें जाल्लें. मागीर तेन्ना कॉलेज टायमार कॉलेज म्हणल्यार आमी 12th आसतलीं गोश्ट तेन्ना मागीर आमकां मागीर कोणी तरी हेल्प केलें मिन्स तेंचे घरान कोणें तरी पेट्रोल आशिल्लें तेणीन मागीर घातलें. तो म्हणून एकले चेड्यान घातलें मागीर तेणीन पेट्रोल जाल्यार आमचें बंद पडलेलें आनी आमकां दिसलें आमची गाडी बंद पडला. मागीर कळ्ळें की पेट्रोल नाशिल्लें. आमी पावलीं आनी तें पळय तांदूळ बांदपाक लागला. हांगा सोदू मातशें तांदूळ तुज्या हांगा हाडले म्हणून कितें जाता. हय तर न्हू आमी तांदूळ थंयच दवरता आनी आमकां आतां बागाद्रां वचपा जाय आनी पेट्रोलूय घालपाक जाय न्हू. सो तशें करता. आनी आमचें एक थंय वळखीची शी आशिल्ली ती म्हणल्यार आमकां सदां वळखता न्हू. आमी सदां तांदूळ बी हाडपाक वयता म्हणटली. सो आमचो एक सबस्क्रायबर वाडलो. सो मागीर तो म्हणपा ती ब्लॉग करता दुसरो ताका सांगलें. सो आमचो एक सबस्क्रायबर वाडलो मागीर आमकां हांसपाक येवपा लागली. ब्लॉग पळोवपा लागली. आनी आतां आमी न्हू गाडी येवतय पार्क करून येयला. झेगडे पार्किंग अलावड ना. हय बेश्टे 4 व्हिलराच्या सायडीन आमी हें करून दवरला गाडी दवरल्या. बेगीन वयता गाडी आनी मागीर मेळटा. गाडयांचो प्रॉब्लम पूण आतां गर्दी कांयच ना.
शेनवार नोयस शेनवार म्हळ्यार अजून टायम जाऊन सांज जाली जाल्यार गर्दी आसता आशिल्ली मदींच तुम्ही पळोवपाक शकता गर्दी कांयच ना तरी पावली गाडी कांयच गावना पेट्रोल सोंपला गर्दी आसा वारोय बी जाय दिसता तेका पूण हांगा वारो घालता न्हू आनी उदक उदक पळय सगळें हे म्हणटा आमचे टायर तर पंचर आसा म्हण पंचर आसा म्हणल्यार पयरूच आमी ते तेन्ना सांगलेलें पळय तुमकां तेन्नाय बी पंचर हेंच जाल्लें पळय तेन्नाय बी पंचर आशिल्लो सो तो आमकां विचारता तुजें चॅक करता आनी आमी ताका म्हणटा कितें सो मागीर तो म्हणपाक लागलो इफ जर फाल्यां परत देंवलो न्हू जाल्यार मागीर पंचर काडपाक येया म्हणून हांवें म्हणल्यार हांव म्हणून मागीर ह्या सायडीन दर्याक भितर घालपाक सो तुमी म्हणटली आमचे मदींच कवर कशें चेंज जालें काय म्हणी पळय आमगे तें खराब जालें न्ही सो हांगासर आमकां एक तो सीट घालून दिता तो मेळ्ळो सो आमी तेजे कडल्यान आमी घालून घेतलें बरें दिसता न्ही ब्लॅक घालपाचें आसलें मागीर म्हटल्यार आसूं ओके आतां आमी न्ही बागायदारान वयता नाल्यार मागीर खूब गर्दी जातली कोलगेट म्हाका बॅग घेवन फाटल्यान वचपाक पडटा राय ते चणे घेवया पळय ते घेवया येल्लो येल्लो कोण आहा येल्लो येल्लो घे मैदो आसा तेन्ना हा मैदो आसा पळय हाफ केजी इल्लीशी घेनाका हाफ केजी तरी घे नाल्यार 1 केजी तुळशीत मदीं काय चण्याची हे आमचे गो पेस्टी ते सामनाचे धरनाका मसाला चकरी दिस इज चोपी का ना अदरवायज टोमॅटो शो पळय ही आमची सामकी फेवरेट राव टोमॅटो शो मग सो बिरयानीच्या एक दीस तरी बिरयानी करतलीच न्हू आमी सो एक्स्ट्रा लॉंग बिरयानीचे एक रायस व्हरून करपाक सोदता बट पळय असले ट्रिपल एक्सेल दीस बिरयानी स्पेशल मागीर आपलो more taste take 2 क्राउडेड प्लेसीचेर शूटिंग करप म्हणल्यार सामकें ही गायस तर आमी सगळी सामग्री घेता आनी पयर सगळी भिजली आनी आमी परत गाडी कडेन वयता भितर येता गाडी कडेन आतां आमी रेनकोट घालून वयता विशाळ मेगा मार्ट जाल्यार हांगा सुद्दां पावस कितें हय कामां जावपाना कितलो पावस जाणा तूं पयलीं रेनकोट घालता आनी हांव घालता खंय कित्याक गेलो घे रेनकोट घातलो आतां ते घे सो चल मागीर मेळटा तुमकां आमी कित्याक मोबायल बी ऑर्डर करचो ओके ते म्हाजी पळय टोपी सुटल्या
हेल्मेट घाल मग तू तुले पाऊस ते कसलो पडटा जाणा तू आणि बेजार येता सारकें पावसाक तर न्ही आमचे सामान बी घेवन जालें आसा कितें कितें हाडलां घेतलें तें आमी मागीर नाल्यार दाखयता जस्ट फ्लेवरां बी निवडल्या आनी आतां पावस खूब पडटा पूण आमी रेनकोट बी घालून रावता बिकॉज नाल्यार आनी टायम जातलो म्हणून आमी हांगाच वयतली न्हू सगळें खातीर आतां हांव वयतलें जाल्यार आमगेलें एक क्लास आमी हॅलो गायज तर पावस अजून स्टॉप जावना आमी तशी गेली सगळीं भिजली हय आमी सगळीं भिजली मागीर फर्स्ट आमी बागायदारान गेली मागीर आमी विशालान गेली बागायदाराचें कितें हाडलां तें दाखयना बिकॉज बागायदाराचें आमी खूब शॉपिंग केली मिन्स ग्रॉसरी शॉपिंग आमी सगळी बागायदाराच्यान केली आनी विशालान आमी जस्ट फिनेल हाडपाक गेल्ली फक्त ते मागीर डायरेक्ट 5 लिटराचे फिनेल घेतले आनी विशालाच्यान येयली आणि हेवी हाडली ते बाय वन गेट वन फ्री आशिल्ली हे पळय न्यू फ्लेवर एक्चुली न्हू 2-3 फ्लेवर आशिल्ले एक्चुली बट मागीर ते म्हणपाक लागले एका एक फ्री म्हणटकीर आतां आमी एक ह्यो न्यू फ्लेवर आसा तो ट्राय करता आमी केन्ना पिवत नाशिल्ले जाल्यार लागता काय लागना रसना कशें लागता सो ओवरऑल बरें लागता बिकॉज बरें आहा डार्क पडले बरें लागता बरें पडलें आमी ऑरेंज हाडली ते बिकॉज लिची हाडपाची आशिल्ली कित्याक हे ऑरेंज ऑलरेडी ट्राय केल्लो लागना बी जाल्यार हे खबर आसा न्हू मस्त हय सो आनी कितें आनी आतां आमी फ्रेशन अप जाता आनी आमची आनी मजा समोसा आमकां जाय आशिल्ले जे लांब आसता ते पळय ते मातशे वेगळे डिफरंट टेस्ट येता न्हू ते सुद्दां म्हणल्यार तो वेगळो जाता चाय वांगडा ते समोसा घातले एक्चुली आमी 74 2 आशिल्ले 74 2 म्हणजे सामको पर येदी बाटली आमकां 35 ना पूण 99 अशें जालें 99 2 जाले थंय पयलें हॅलो गायज तर न्ही तुमकां पावसाचो आवाज येतात आसतलो पत्र्यांचेर सामको पावस पडटा सामको मोठो मोठो आनी आवाज सुद्दां तुमकां आमचो येना आसतलो स्टील आमी व्हडल्यान उलोवपाची ट्राय करता सो दॅट तुमकां आवाज आमचो पावपाचो अशें कितें सो आमी उदो फ्रेश बी जाली देवाक दिवो बी लायलो हय आतां आमगेलो च्या पिवपाचो टायम सो आमी च्या पिता आतां हय सो आमी चाये वांगडा एज युजल च्या आमगेली एज युजल पडटा आनी समोसा जे पळय लांब अशें मेळना आमकां बट हे मेळ्ळे ओके आसा समोसा आनी मॉल्किस्ट हे आमी खातले हय तर आमी समोसा आनी च्या मातशी गोड ही आमची फेवरेट बिस्कीट हय आनी आतां पळोवया मागीर आमी कितें करतली बी काय चड करून डिसायड काय करूना की आमी कितें करपा आसा करपा ना आसता सगळी कितें केली जाल्यार तुमकां मेळटली आमी बिस्कीट आमचे सामकेच फेव आमी हाडटाच ह्यो बाजारांत गेल्यार बिकॉज आमकां ती खूब आवडटा आनी होच फ्लेवर ऑरेंज कलर आसा पळय तोच फ्लेवर चड बरो लागता इवन ते चॉकलेटी सुद्दां तितके बरें लागना आसा पळय ते चॉकलेट फ्लेवर एक मेळटा पळय ते ऑरेंज कलरान आसा पळय ते चड बरें लागता न्हू गो ऑरेंज कलराचें चड बरें लागता आयज पावस सामको खूब पडटा आमच्या हांगा कडेन मोठो मोठो आतां अळमी बी येतली मागीर येवपाक लागली दिसता पयर स्टेटस पळयलो कोणाक आमकां तरी अजून मेळना अळमी बट मेळ्ळी जाल्यार थंय जाता बट पळय आमगे थंय लेट जाता ऑगस्टान बी हय आमचे थंय न्ही 2 रोयणी आसा एक रोयणीक भरपूर अळमी येता आनी एक रोयणीक मातशी बारीकशी येता सो पळोवया पूण ती लेट येता पळोवया कशी कितें आमकां मेळटा अजून आमी अळम्यांची कितें रेसिपी करतली अळमी मस्त लागता फ्रायूय बरी लागता प्लस ती ग्रेवी ती बरी लागता बरी लागता मस्त अळमी म्हणल्यार आनी कितली म्हारग आसता जाणा ती विकत घेवपाक गेली जाल्यार हय आमी हाडपाक वचना कित्याक आमकां मेळटा कशी तरी कोण ना कोण तरी हाडून दिता तर आमची तरी जाता सो आतां आमी च्या पिता आनी तुमकां मेळटा मागीर